देवगिरी टी कुलदेवता दर्शन पळयत आशिल्ले सर्व आमगेल वीक्षकांक नमस्कार. आयचे अंकांतू आम्ही गोवाचे एक विशिष्ट बहुपुरातन एक राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषित जाल्लेले देवस्थानाचे दर्शन तुमकां करीत आसत. हें देवस्थान श्री महादेव देवस्थान सांगून तालुकाचे सुर्ला म्हणलेले कडेन आसा. हाका तांबडी सुर्ला म्हूण आपयतात. हाका कारण कसं म्हळ्यार त्या गांवाची तांबडी माती. हें देवस्थान एक अद्भुत जाल्लेलें विशेष देवस्थान म्हूण हांव कसा लायक म्हणलें म्हळ्यार हें दक्षिण भारताचे विंगड शिलामय देवस्थाना म्हणके आसा. आमगेले केलव गोवा आशिल्ले देवस्थाना म्हणके हें ना. असले एक विशेष देवस्थान हें देखून आमगेल ह्या देवस्थाना कार्यक्रमांतू हाका आमी दाखोवचे प्रयत्न केलेलो आसा. याची आमी गोवाचे तांबडी सुर्ला म्हणलेले कडेन आसचे श्री महादेव देवस्थानाचे दर्शन करूया. सुर्ला गांवांतू आसचे तांबडी सुर्ला वॉटरफॉल्स प्रकृतीप्रिय आनी पर्वतारोही जनाले प्रितीचो जागो. हाजी लागींची श्री महादेव देवस्थान आसा. देवस्थाना वतना मार्गा बगलेन खाण फूल फल असलजे अंगडी आसात. देवस्थाना वच्चाक रानामध्ये तुकुनू येवच्यो बरे रितीरी टार घालून अभिवृद्धी केल्लेले रोड आसा. गोवाचे ग्रामीण भागाचे सौंदर्य आमी हांगा पळोव येता. तांबडी सुर्लाचे श्री महादेव देवस्थानाचे विशयांतू रोडा बगलेन बोर्ड आसात. जाल्यारय हांगा प्रवासी लोकाली गर्दी काय ना. ऐतिहासीक स्मारका विशयांतू आसक्ती आशिल्ली जन मात्र हांगा येतात. श्री भगवान महावीर वनजीवी धामा आनी संरक्षितारण्याचे लागींची श्री महादेव देवस्थान आसा. हांगा वतना व्हरूक पन्ना खोट्ट्यांतू नंता फूल दासवाळा फूल असले पुरा मेळटात. टुरिजम डिपार्टमेंटांनी हें क्षेत्र चांग रितीरी अभिवृद्धी करून निर्वहण केलां. श्री महादेव देवस्थान तांबडी सुर्ला हें गोवाचे मोलेम वायल्ड लायफ सँक्च्युरी हाजे मदेंतू घन जाल्लेले राना मदेंतू आसचे एक देवस्थान जावन आसा. 1934 श्री अनंत रामकृष्ण धुमे म्हणल्यान हें एक देवस्थाना बग्गे एक सरकाराक सांगिल्लें तेन्ना हाजे बग्गे वरदी केलेले तेन्ना सरकारान हें सगळेची संशोधन करून हाजे विशयांत कळोवन घेवन हाका राष्ट्रीय स्मारक म्हणलेले स्थानमान दिलें. आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हांगेले एक व्यवस्थापनेंतू आसचे ह्या देवस्थानाक प्रवासींनी येतना हांगा मस्त गलाट करच्या नज एके थंय आशिल्ले फातरांक खंयचे रितीरी तोंदरी करच्या नज थंय कसली बाद दिवच्या नज म्हणलेले एक तांकां सांगतात. तशें न्हू हें आमगे प्रवासींनी थंय गेलेले तेन्ना उडगास दवरून घेवपाक जाल्लेले अंश. गोवाचे सांगवीम तालुकाचे तांबडी सुर्ला हळ्ळेंतू प्रशांत वातावरणांतू व्हळची निर्मल उदकाची न्हंय रगडा. ताजे लागीं आसचे श्री महादेव देवळाक वची वाट मोलेम सुरक्षितारण्याचे 5 रानां मदेंतू जावन वता. तांबडी मातयेचे सुर्ला गांवांतू आसचे श्री महादेव देवळ
पुरातन आणि प्रवासी आकर्षणेचे स्थळ. सरकारानं राष्ट्रीय स्मारक म्हणून हाका घोषित केला. हें पंजिमातुकून सुमार 60 मडगांवातुकून 25 किलोमीटर, वास्कोतुकून 85 किलोमीटर, तशीच डेबोलिम इंटरनॅशनल एअरपोर्टातुकून 87 किलोमीटर दूर आसा. देवस्थान पळयल सत्तन आमकां मनाक वचे हें देवस्थान गोवाचें दुसरें देवस्थानावरी ना. हें विभिन्न जावन शिलामय जावन दक्षिण भारताचे वर्लेल कडेन आसचे देवस्थानावरी असं म्हणलेलो विशय. तशें जावन गोवाचे इतर देवस्थान पोर्चुगीसांनी निर्नाम केला म्हणलें सत्य गोत्त आशिल्लें आमकां. तांगेल हातांनी वांचून व्हरलेलें हें देवस्थान पळयतना खोशी जाता. जाल्यारी हजारांनी तांणी असल देवस्थान नाश केला म्हणलेलें मना वचून बेजारूय जाता. गोवांतू मेळचे अति अपुरुपाचे केलव दक्षिण भारत शैलीचे देवळांतू हें एक मुख्य जाल्लें देवस्थान. आतां प्रवासी आकर्षण हें देवस्थान जाल्ला देखून देवळाचे सुतूची झाड फुल्लाचे गार्डन वड्डयलां. देवळा भितरी अत्युत्तम शिला केत्तनेचें काम आसा. फुल्लांचें चित्र तत्तय केल्लें दिसता. देवळाचे भितवयल्या भागाचे छतांतू अत्युद्भुत फुल्लाचें केत्तनां आसा. नक्षत्राकाराचे माड हें जावन आसा. सभामंडपांतू 4 पत्र खांबे आसात. तांचेरय चिरणिके काम आसा. फूल, घोडो, हस्ती आनी नागबंद हांगा दिसता. कदंबा कालाचे प्रचलित शैली प्रकार देवळांतू 4 दिकड 4 देवकोष्ट म्हणलेले भाग आसात. ताका चिकणी शिखरय आसा. ताकाय अलंकारमय खांबे आसात. एक देवकोष्टांतू नृत्यभंगिरी राबिली देवील विग्रह आसा. देवळाचे गर्भगुडीचे हेतांतू नागमुद्रा दवरलेती. अशी सुंदर कलाकृतीन भरलेले देवळाचे भितरी मदेंतू देवाक तोंड करून बशिल्ली श्रीनंदी आसा. पश्चिम दिकाचे कोश्टांतू श्री महाविष्णुली मूर्ती आसा. चक्र धरलेलो हातू भिन्न जाला. मुकुट, शंख, चक्र, गदा आनी पद्मा धरलेलो देव हो. सोरू, बाजूबंद, कांकण, उदरबंद, दीग वैजयंती मालाधारी श्री विष्णू हागेल संगत 2 सेवक आनी श्री गरुडूय दिसतात. देवीनसचे कोश्टाचे वैल गोपुरू हंत हंताचे जावन शिखराकारारी आसा. भितवयल देवीले तोंड सम दिसना जाल्यारय तिगेली राबिली नृत्यभंगी सुंदर. श्री उमादेवीले अत्यंत लक्षण अंगसौष्ठव शिल्पीन निर्माण केलेले दिसता. नागाभरणाले द्वारारी आसचे नाग दोन्ही विंगड विंगड आकाराचे आनी रूपाचे. हांगासचे श्री गणपती विग्रह परालंब पद्मासन घालून बशिल्लो दिसता. परशू आनी मोदक हातांत आसात. नागू कुर्टापट्टो जावन पोट्टार आसा. विंद्रा वाहन लागी आसा. देवळाचे भितवयल्या छतांतू पद्मपुष्प मस्त चंद आसा. 8 पकळेचे हे फुल्लाक भायल्यांनी आनी 2 पकळेच्यो सुत्त आसा. पळयतना मनाक बेजार दिसचे म्हळ्यार हांगाचे नंदी विग्रह. श्री महादेवाक तोंड कोन बशिल्ले श्रद्धा भक्तीचे स्वरूप जाल्ले श्रीनंदीले मात्र ना. हें इतिहासाचे खंयची कालांतू केदना कशी नाश जाल्ले म्हणलेले संशोधकांनी आनी सांगका मात्र. जाल्यारी श्रीनंदीकय फूल दवरून देवाल आरती नंतर एक सुतार दाखोवचे आसा. क्लोराइट क्रिस्ट म्हणलेले खनिजांश आसचे पदर जावन आसचे मोव पत्रान हें देवस्थान बांदलां. आर्किओलॉजिकल सर्वे प्रकार चालुक्य कालाचे देवस्थानाचे रूप श्री महादेव देवस्थानाक आसा. तशीच होयसळा कालाचे लक्षण म्हळ्यार शिवाल देवस्थानांतूय विष्णुले उपस्थिती आसा देखून हांगा दिसता. भायले सरळ पागोरू आनी कला यादवांगेले हेमपंथी शैलीचे जावन आसा. तशीच कदंब कालाचे थोडे लक्षणय श्री महादेव देवस्थानांतू दिसताची. गोंयचो कदम काळ हो गोंयचो सुवर्णकाळ अशें म्हणटात. इट वॉज अ गोल्डन एज फॉर गोवा.
आनी हे पिरियडांत हांगा अनेक ट्रेड जाताली, तशेंच खुबशे रिलिजियस डेवलपमेंट जाल्ले, अनेक पंथ हांगा आयले आनी कदम राजे जे आशिल्ले दे वर व्हेरी व्हेरी टॉलरंट. जैनिजम, बुद्धिजम आनी एट द सेम टायम हिंदुइजम म्हणजे वैष्णविजम आनी शैविजम हे ताणें एनकरेज केल्ले. हाजें एक व्हेरी गूड उदाहरण म्हळ्यार तांबडी सुर्ला गांवांत तुमकां मेळटा तें महादेव टेंपल. इट इज द ओनली टेंपल इन गोवा ऑफ द 13th century वीच इज बिल्ट आउट ऑफ स्टोन. म्हणजे प्रत्येक हे देवळाची जे रचना जी आसा ती सिस्ट नांवाच्या एका फातरा पासून केल्ली आसा. आनी तुमी जर थंय वचत तर तुमकां कदम काळांतले आर्किटेक्चरल स्टायल कशी आसा ती पळोवपाक मेळटा. हे एकूच अशें देवूळ उरलां, सर्वायवींग टेंपल उरलां जे अशे शैलीन आसा. सो हो सिस्ट स्टोन तांणी भोवतेक ऑन द अदर सायड बॉर्डर्स ऑफ गोवा म्हणजे कर्नाटकांतल्यान हाडलो आनी तांबडी सुर्ला हांगा तें देवूळ बांदलें अशी एक कल्पना करतात. पूण ते कित्याक तें बांदलें हाजेर एक विचार जावपा जाय. आनी तो विचार म्हणजे काही लोकांची अशी एक म्हणणी आसा, म्हणजे थोडे हिस्टोरियन्स आसा, थोडे रिसर्चर्स आसा, ते अशें म्हणटात की एक्झॅक्टली त्या बाजूक देवळाचे त्या बाजूक कर्नाटका लागता. सो भोवतेक तो जो रूट आशिल्लो तो रूट ट्रेड रूट आसपाक जाय आनी त्या ट्रेड रुटार ताणें तें देवूळ बांदलें. सो तुमी जर ते देवळाची सगळी संपूर्ण रचना जर पळयली तर मदीं दिसता एंट्रन्साक दिसता तो एक सुंदर तुमकां शिळा दिसता. दॅट इज अ मिनिएचर स्टायल ऑफ अ रंग मंडप. मागीर जर तुमी भितर गेले तर अंतराळ आसा आनी गर्भकूड आसा, कंप्लिटली बिल्ट आउट ऑफ स्टोन आनी अजून तें सर्वायव जालां म्हणून इट इज बीन नोटिफायड एज अ प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट बाय आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. ह्या देवळाचो काळ जो आसा जो जवळ जवळ 13व्या ते 12व्या शतकांतलो आसपाक जाय अशें एक कॅल्क्युलेशन्स केल्लें आसा. ताच्या देवळाच्या समोर जी आसा ती रगाडा नदी, सो त्या नदयेच्या कांठार ताणें तें देवूळ बांदिल्लें आसा. श्री महादेव देवस्थानाक खंयचेय रितीचे बाद जायना तशी पळोवन घेवन वेवस्थापन केल्ल्या वरकेन हाका प्रकृतींतू सहज जावन आसचे कालाचे आनी हवामानाचे प्रभाव मस्त पडलेलो आसा. तशें जावन ह्या सगळेची पळोवच्याक आमकां मेळटा आसतनाची आमी हें पळोवका. हें सगळेच आमकां पळोवचें मेळ्ळेलें तेन्नाची आमी वचून पळोवका. तशें न्हू मुखालपटी गोवा गेलेले तेन्ना श्री महादेव देवस्थान तांबडी सुर्ला हें पळोवचें विसरूं नाका ती. ह्या एपिसोड पळयले तुमकां सगळ्यांकय धन्यवाद. तुमगेले कसले माहिती दिवची असल्यार हांगा कमेंट्सा बरयाती आनी हाजे लिंक तुमगेल्या इश्टमित्रालोटू शेअर करून घेयाती. तशीच आमकां एक लायक दिवच्या विसरू नाका ती. कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांकय धन्यवाद आनी नमस्कार.